आम्ही थोडे दीस पहिले आमदार तुमच्या दारी म्हणून एक मोहीम स्टार्ट केली आणि प्रत्येक बुथांनी वचून लोकांचे किती किती प्रॉब्लेम्स असतात हे सगळे जाणून आम्ही घेवपाचो एक प्रयत्न करताले. त्याच संदर्भात ह्या बुथांतली ही मिटींग आज जाली आणि तांचे बारीक बारीक कितें प्रॉब्लेम आसा, कोणाचें झाड वयर वाडिल्लें आसा तें कापपाक जाय, रस्तो मातसो रुंद करपाक जाय, नाजाल्यार सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आउट करपाक जाय, वयर गार्बेज काडिल्ली थंय तांकां बेंचीस घालून बरें जाय. अशे बारीक बारीक इश्यूज जे तांचे आसात ते सॉर्ट आउट करपा खातीर आमी एक जनरल सगळ्या बुथांनी मिटिंग्स घेतात आणि आमी सांगतात की तुमचें कितें आसा तुमी आमी जेन्ना येतले तेन्ना तुमी सगळे तुमचे प्रश्न मांडचे म्हणून. सो त्या संदर्भानूच ही मिटींग आशिल्ली, सगळे गांवचे लोक हांगा आशिल्ले आनी एक बरी मिटींग जाली आणि परवा भितर तांचे 2-3 प्रॉब्लेम्स परवा भितरूच सॉर्ट आउट जातले आणि त्या खातीर म्हाका दिसता की अशें इंटरेक्शन जावप आपल्या हाजे कडेन वोटर्सां कडेन खूब इम्पॉर्टंट आसता. ही मोहीम आमी गेल्या 1 वर्स जालें आमी स्टार्ट केल्ली आनी ती आमी कंटिन्युअस दवरल्या आणि आजूच न्ही जाल्यार इवन बिफोर दॅट आमी निवडून येतकूच रोखडेच आमी लोकां कडेन संपर्क आमचो आसतालोच. खंयच्या ना खंयच्या रुपान भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लोकां मदीं आसताच आणि तीच एक आमदार तुमच्या दारी हातून एक मोहीम आशिल्ली. बाईन सांगल्याप्रमाणे प्रिव्हियसली हांव उलयलां आमचो मेन प्रॉब्लम असं काय ना सिवरेज आणि आमच्या वाड्यावयली काही बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा. आतां दाजी बाईन सांगल्या त्या प्रमाणे ते करपाक रेडी जाल्यार बुधवाराक धाडटा म्हणटा, वेल एंड गूड. आतां हांव थँक्यू म्हणटा दाजी बाईन येवन आमकां फ्युचर प्लॅनिंग सांगलां. आतां वदळ आतां एक तुमकांय बी हांव रिक्वेस्ट केल्लो त्या प्रमाणे तुमी आयले, तुमकांय बी देव बरें करूंक म्हणटा. आनी हेच्या फुडें एक दाजी बाईक आमी आतां एक वेगळो विचार आसलो त्यांनी स्पश्टीकरण दिलें. आमचे मनात कितें तरी वेगळें जालां की आमी इन फ्युचर दाजी बाईच्या फाटी आमी आसतले सगळे. आमी कमिटी जावन वाड्यावयले आमकां इतली इच्छा आसा की आमी आमच्या वाड्यावयले प्रॉब्लेम जावचे सॉल्व जावचे.